प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आम्ही तयारी करना आसा. या दिसाच्या वाचपांद्वारे, या लितुर्जीची मिसाची वाचपां आमकां जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयारी करच्या विशीं आमकां उलो दितात. देखून मोगाच्यानो, ह्या जेजूच्या दुसऱ्या येण्याच्या विशयांत उलयतना म्हाका उडासाक येता. आमच्या फिरगजेंत हांव पयलें बोर्द जावन एका फिरगजे गेल्ल्या वेळार एक 4 कुटुंबां आसलीं. 4 कुटुंबां एक कुटाम पळय जाल्यार तिंका म्हळ्यार व्हडल्यान तांचे गर्तिके वयर सगळ्यांनी तांणी केल्या मागण्या आयकताले. तांणी केल्या मागण्या व्हडल्यान खोलीं बरीं कंथारां कोलो थाळो तांचो घरांनी व्हडल्यान कंथारां म्हणून आनी भुरगीं तेणें वचोंक आनी भियेतालीं. कित्याक म्हळ्यार हर एका भुरग्याच्या गळ्यांत बेंतीनां गी आनी आर्लुकां गी कुरिसां गी म्हूण पळयतलीं. तुमी कुरीस नातलीं, बेंती नातलीं, कोण नातलीं, खोलीं भुरगीं म्हणून बारी तीं एक जोर करचें आसलें त्या कुटुंबाच्यांनी. तशें देखून मोगाच्यानो भुरगीं भियेतालीं त्या मागण्याच्या बारी मागण्याच्या कुटाम. पूण भुरगीं लागीं वचोंक मागण्याच्या कुटुंबा लागीं वचोंक बारी भियेतालीं. तें नेच्यांत उणें वय तशें. पूण तांकां मागण्याच्या विशयान बारी ती एक समर्थी विशयान बावडता विशयान बारी तांकां उर्बा इगर्जेन ती आजोण आनी पुरा आनी बारी तांचें देवा सांव. आनी पूण मोगाच्यानो तांच्या घरा कोणी बुकेल्लीं आनी कोणी एक कश्टतेलीं आसल्यार ह्या आस्पत्रेक वचून वखद हाडून पयशे नात, रीण सारया पयशे मेळटाना तुमकां दिता म्हळ्यार आनी त्या ते उस्तितात. तुमी ताका करशितात, तुमी हाका करशितात, तुमी खंयच्या टायपाची मनशां तुमी म्हणून तुमकां दवरूंक जायना गी, तुमी दवरून शिकायचे व्हडलो सरमांव काडन आनी तुमची नालिसाय पळय गरजेन तुमकां ना, तुमी शिकायचे वसा शिका म्हणून खाली हातांनी फाटीं धाडची. देखून तसलीं मनशां ती. मागीर आनी एक कुटाम आसलें. आनी एक कुटाम ती केशे तिशेन सकयल ती तांच्या घरा एक व्हडल्यान तेर्स म्हणलो हांवें पळोवना. व्हडल्यान मागण्या रजार जाल्लें ना. तांच्या घरा मागणी सोमावटेलें. मिसाक आयल्यार तिके त्या सायडीक बसचें जालें. आनी ते कुठले भुरगे तांच्या भुरग्यांक आमी सांगून कंथारांक आनी आपयचे. कितले फेस्ताच्या कोयरा तांकां आपयचे जाल्यार पुरो जातालें तांकां. पूण तांच्या घरा गेल्यार मोगाच्यानो कोणी गेल्यार एक आयिल्ल्या क्षणां एक इडली आनी सांबार आनी परत दिवचें. आनी तांकां ल्हान हॉटेलां जालें, केल्ली वस्तू दवरतले आनी इडली सांबार दिवचें. आनी हुशार ना म्हणल्यार जाता पयशे दिवचे, पाटी आनी दिया म्हणचें. पाटी कोणीय दिनात तांकां. एक 200-300 त्या वेळार 200-300 म्हळ्यार व्हडले पयशे आनी दितले. कोणीय तांकां ती पाटी सावन गुजी करचें कांय नातलें. दान धर्म करचें, तांदूळ दिवचो म्हणजे दोळ्यांनी पळयला तांणी तांदूळ काडून दिवचो दुर्बळीं घरा आयल्यार आनी पुरा. हेरांय सांगता देखून गरज आयल्यार तांच्या घरा देंवचें. ल्हानशें हॉटेल यार जातलो सदां. पूण ती बारी बरी मनशां. पूण मागण्यान तांणी परत इतलें म्हाका दिसचें हांवें पळोवनातल्यान तांकां. मागीर आनी एक घर आसलें मोगाच्यानो. ती कोणूय गेलें जाल्यार तांकां जबरदस्त देवान आस्त दिल्ली. 2 आंगडी आनी एक दागी कोण बऱ्याचें ल्हान घरांत तांणी भाड्याक दिल्लें. 10 कोण आसली एका आमच्या बिल्डिंगान तांकां 10 आंगडी आसल्यो. सकयल 5 वयर 5 जाल्यार हे 5 पयशे गरजेवंतांक दुखांचे केल्यार दिनातली. पूण ती मिसा की हांवें पळोवना तांकां येवचें, लेट करून येवचें, खंय तकली तांची मीस पुरो जाता एनाउन्समेंट जाता निमाणें कंत्र म्हणून उठोवन दवरली आंगडी ओपन करचें म्हणून आनी पुरा. तशें ती दिवंक दिनातली. कोणाच्या मिसाक काजाराक ना तांच्या सैऱ्यांच्या एकलीं दोगां आयलीं आनी गेलीं. पूण एक रोसाक आयिल्लीं एका तांणी सुदारशिल्लें हांवें तांच्या ते गरजेंत आसता म्हणसर पळोवना. आतां कळीत ना म्हाका. हेणें देवा चाविना, हेणें दान धर्म ना. 5 पयशे कोणाक ती दिनातली. मागीर इगर्जेच्या बगलेक तिका पंथार सकयल एक घर आसलें मोगाच्यानो. तांच्या घरा केदोळे मागणे रजार आनी आमच्या आराधनाक सुखान आसतना तांचेर ती येतेलीं पुलाण येतेलीं सक्रामेंतां घालूंक, कळे खाण आनी येतेलीं ती आराधनाक घालूंक, सक्रामेंतां घालूंक. आयतार हांवें राखून आमच्या आल्तारीर परंबळ इल्ले कळे हाडटात गे म्हूण. ते आल्तारीर तिका सक्रामेंतां त्या आल्तारीर हांवें तांचे इल्लेशे कळे घालचे थंय. आल्तारीक कोलो परंबळ आल्तारीन तांच्या घरा कळे गुलोबांनी आसतले. थंय फुलां 3 ताण दिवन बुके करतलीं ती. आपूर बायचें कुटाम. आनी कोणी गेलें जाल्यार तांकां आसा गे ना गे म्हणून खाण दिलें. जेवणाक कोणी आयलें जाल्यार पयलें तांकां वाडलें, पयलें जेवा म्हणून कापी करून दिली, तिंडी दिली. आनी कोणाक जाय जाल्यार कुमोक जाल्यार सैरीक सोदचें, सैरीक करून दिवच्यो. कोणाक काम आसा जाल्यार तांच्या सैऱ्यां कडेन सांगून कितल्या जाणां भुरग्यांक फोरगांवत भुरग्यां कडेन सांगून तिचें कुटाम बायलेचें कुटाम मस्त फॉरेन आलें. तांचे कडेन दिसान दुबळ्या कुटुंबाच्या एका घरच्या एकल्यांक काम करून दिलां तिणें.
इलेक्ट्रिशियन आनी मेजान एकलो, मागीर एक नर्सा काम करनिलां, मागीर एकलो ड्रायव्हरा काम करनिलां, मस्त जाणांक काम करनिलां, एकलो टेक्निशियन, एकलो ऑफिसांत आसा, दोगां चेडवांक ऑफिसांनी काम करनिलां, बऱ्या सांबाळा त्या दाळात तांचे घराबांच्या बरी पळयलां, बरें कुटाम. हेणें मागण्या ती मुखार, तेणें ते मुखार. ह्या 4 कुटुंबां पळयल्या. एका घरा मस्त देवसांव, मस्त मागणें, रजार, प्राजितो, कोलो थाळो कंथारांनी पुरा. पूण जिणयेक तें परिवर्तन रुपीत करूना. त्या मागण्याक आनी जिणयेक थाळ पडना. ती ट्रान्सलेट जावना. तांचे मागणें ट्रान्सलेट इंटू लायफ जिणयेंत तें दिसून येना. मागण्याची जिणी दिसान. जिणी एक, मागण्यां एक, देवासांव एक, जिणयान एक तांची. दुसऱ्या घरा मागण्या रजार सड्ड ना तांकां. पूण दान धर्म ती बायबलाची जिणी आसा. ताका इल्लें मागणें इल्लेशें कुडसिल्लें जाल्यार बरें जातलें. देखून आमी तांच्या घरा वचून मागणें कर आनी पुरा तांकांय मागणें कर. मागण्या येवच्या बरी. मागीर एक पूत ताका आमी सेक्रेटरी केल्लो युथाचो सेक्रेटरी केल्लो. ताचे मागीर तो एक इल्ले इगर्जेक येतालो. मागीर ताचे उपरांत ताचे भयणी आनी पुराय मागण्यान ताणें पुरी येवंक सुरू जालीं. तशें आनी एका घरा हेणें मागणें रजार येना, देवतू जिणी येना, समोर्ती ना, समोर्तीच्यो रूल येनात, समोर्ती ना, बावाडती ना, हेणें बावाडती ना, तेणें बावाडताच्यो करण्यो येनात, दोनीय ना. तसलें कुटाम. चवथें कुटाम हेणें बावाडताची जिणी आसा आनी समोर्तीचे देवासांवय आसा. देवोत जिणी बावाडत परजळटा, करण्यांनी दिसता. करण्यो आसा, बावाडताच्यो करण्योय आसात, बावाडत करण्यांनी दिसता. सुरूच्या घरांत बावाडत करण्यांनी दिसना, करण्योंतू नात, बावाडत दिसून दिसना. व्हडल्या ताळ्यान आवाजान मात्र जिणयेन ना. हेणें जिणयेंत दिसता तांच्या घरा. देखून देव आशेता, जेजू आशेता. ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार हळी कुटुंबां ताका पळोवंक मेळटा ती. आनी ताणें प्रशंसा दिवची त्या निमाण्या कुटुंबाक. बावाडताचो दिवो जळटा, करण्यांनी जळटा, परजळटा तो. देखून देव तांचे आशेता. जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयाराय करतना त्यो पळय 5 देडयो बरी तयाराय करून आयल्यो जेजूच्या त्या देडयांच्या ओपारीन. मत्तेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 1 ते 13 श्लोक. जेजू 10 देडयांची ओपार दिता. तातूंत 5 बुदवंत म्हणटा त्यो. कित्याक तांणी बरी तयाराय केली जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक. खंयच्या रितीन तयाराय करचे ते तयाराय केली. आनी 5 देडयांनी कसलीय तयाराय करूं तांणी. बरी तयाराय करिनासली तेणी. देखून क्रिस्त येताना तो मागीर टायम दिना तयारायक. टायम ना मागीर ना. आतां तयाराय करचे. तो आयले एकाच खिणा भितर रापचेर म्हणटा मोळा बुकतें जाता. दुसरे फावटी येताना तो पयल्या येण्या वेळार जेजू गर्दानाच्या गोठ्यान जल्माक आयलो, धरणीर आयलो, भुमीर आयिल्लो. दुसऱ्या येण्या वेळार जेजू भुमीर आयिल्ले म्हूण खंय सांगूना. भुमीर येता, पांय दवरता म्हणना. अंतराळार येता म्हूण सांगलां. देवाचे उतार सांगता. उगडापणाच्या ग्रंथांत 21 अध्याय सांगता देव येता म्हणून. तो आकाशांत येता आनी आमकां सगळ्यांक वयर उबारून व्हरता म्हणून. तयाराय केल्ल्यांक. देखून जेजू क्रिस्त दुसरे फावटी येताना ते परतून आयल्या उपरांत दिसलो जेजू सर्ग उक्तें जालें, अंतराळ उक्तें जालें, जेजू आयलो तयाराय करया ते टायम ना. एकच खिणा भितर ती एकच टायम ना. जक्का कर एका खिणा भितर त्या दाळ टायम ना. त्या दाळा तयाराय करूंक आमकां टायम ना. देखून त्या दाळा एका खिणा भितर आमी तें निमाणें येणें जाता. एकाच सेकुंडान तें जाता. तशें आमी ताच्या सांगता चलता. देखून त्या दाळा सुरसुरे मात्र सुरसे करून फायदो नासले सुरसे मात्र. देखून ती चड ते आमकां सुरसुरे आनी आमी ते बेजाराय कळवळे मात्र ते खंयच्याकी ते उपकारना. देखून मोगाच्यानो तयाराय आमी करचे. तांत पाश्चाताप पावून तयाराय करचे. हांवें कहली म्हजी जिणी वांजेलाच्या जिणी बरी ना जाल्यार मागण्याची देवत जिणी म्हजी ना जाल्यार पाश्चाताप पूण आतां तयाराय करना. त्या वांजेलाच्या जिणयेच्या वाटयेक हांवें फाटयेत. हांवें बऱ्या जिविताच्या जिणयेक फाटयेत. दुसरें म्हळ्यार पाताक हांवें रडोवचें. हांवें केली पाताक स्वार्थाचें पाताक म्हजेंत पळयलें. म्हजेंत बरेंपण ह्या संवसाराच्या मावल्यांनींत चललें म्हजी पातकाचें. ती पातकां हांवें रडोवचें. संवसाराचो प्रभाव म्हजे थंय चड जालो. सर्गाचो वांजेलाचो प्रभाव उणो जालो. हें म्हजें पाताक. ही म्हजी सूख ती हांवें रडाचें. आनी बरीं कामां हांवें करून बावाडताचो प्रकाश संवसारात दिचें. जेजूचो उजवाड. जेजून बरीं कामां केल्ल्या बरी हांवें बरीं कामां करून बावाडताचो दिवो हांवें पेटयचें. बावाडताचो उजवाड हांवें हेरांक दिचें. जेजू येता म्हूण हांवें हेरांक दाखयचें. देखून बावाडताचो दिवो बरीं कामां बावाडत दिवो तो पणटी लॅम्प बावाडत आनी बरीं कामां तेल. त्या 5 जाणांनी तेल व्हरूना म्हळ्यार तांचे कडेन आतां बरीं कामां नासलीं.
वरेत जाय तांकां बरीं कामां नात. तो एक वरेत एक विशेष व्यक्ती, तो एकटी चुकल्यार मागीर ना, एका घडये भितर तो बागेल घालून सोडटा. ही 5 तेल हाडून गेलीं भायर पडटात, भायर तुरतात. ती 5 जाणां मात तेल आसतलीं भितर येतात. देखून बावाट दिवो आनी दिवो पालवालो म्हळ्यार बरीं कामां तेल नासतना पालवालें, तेल हाडून बरीं कामां करून गेलीं. वेळ आसा पडना ताणें बागील धांपलें. ही तेलान बरीं कामां करना आयलीं, पिडेस्तांक साखरी करना आयलीं कोण ना, आनी जाल्यार बरीं कामां करना आयलीं कोण ना. बागील काड आमी बरीं कामां करना आयल्या तर ना वेळ जालो आनी ना, तुवें पयलें करचें जालें म्हूण. मागीर तांकां आनी हांकां वरें विंगड जाता, सपरेशन जाता, वरें विंगड जाता. तांकां आनी हांकां वरें विंगड जाता, सपरेशन जाता. तो वरेत विंगड करता. तेल आशिल्ल्यांक, बरीं कामां केल्ल्यांक, बावडचो दिवो जळटल्यांक तांकां हे बावडचो दिवो पालवाल्ल्यांक बरीं कामां नातिल्ल्यान तावन विंगड करता. दोगां विंगड ती 5 ताच्या सांगात आसात. ही भायर आसा ताच्या एकवटांत हांव ताच्या 6 मिलांत हांव ती भायर आसा, सपरेशन जातात. आनी बरीं कामां केल्लीं 6 मिलांत मेळटात. 6 मिलान ताच्या सांगात 6 मिलान जाता. आनी ती बरीं कामां केल्लीं बुदवंत तांकां 6 मिलान जाता. आनी वो निर्धार सपरेशन सस्नाच्या सस्नाक वो निर्धार वो सपरेशन केलें, विंगड केल्लें सस्नाच्या सांगाड विंगड जाता. ती मागीर चान्स ना एक जावं ताच्या सांगता 6 मिलाना खातीर ताच्या सांगता एकवटा त्या उत्सवाक ताका चान्स ना. तांकां चान्स ना. सस्नाच्या सस्ना ते भायर उरतात. तांकां स्विकारच करूंक ना. सस्नाच्या सस्ना स्विकार करिना. तो रिजेक्ट करता, ताका इन्कार करता, तांकां तिरस्कार करता. तांकां ताच्या सांगता येड्डांक जागो ना. त्या बरीं कामाचें तेल आसल्यार सांगता, बरीं कामां केल्या सांगता, बरीं कामां करिना जाल्ल्यांक, संवसाराच्यात कुशाल्यान बुडोवन गेल्ल्यांक ती बरीं कामां केल्या सांगता ना. ती सेवा करनातल्यांक, दया दाखयनातल्यांक, आनी हेरांक गरजेवंतांक पावनातल्यांक, गरजेवंताचो ताळो आयकनातल्यांक तांच्या सांगता हांकां स्थान ना. देखून आत्मीक जिणेंत आमी ती बुदवंत देडयो गी या येड्डा देडयो ते आमी वायज वर्जिन्सा बरी गी आमच्या जिणेंत, आत्मीक जिणेंत. आमची आत्मीक जिणया आमकां कशी एक कुडीची जिणी संवसाराची जिण्या गी आमकां आत्म्याची जिणया. आत्मीक जिणेंत आमी वायज वर्जिन्स गी या फुलीश वर्जिन्स आमी कोणा बरी आमी हे घडीभर जेजू तो जाप दिना आमकां सोडटा. आमी आज इसारीचे आत्मीक जिणेंत हांव वायज वर्जिना बरी गी या फुलीश वर्जिना बरी गी म्हणून त्या बुदवंत देडयां बरी आमी तयार केल्या आत्मीक जिणेंत तयार केल्या गी या त्या फुलीश हेड्डां बरी फुलीश वर्जिना बरी हांव जालां गी आमी जाल्यां गी म्हणून आज आमी एक नियाळ करून पळयचें. जर तर आमी फुलीश वर्जीन जाल्यार आमी बरीं जावंक प्रयत्न करचे. आमची क्रिस्ती जिणी वायजली जियेता गी म्हणून या फुलीशली जियेता हांव. आमची क्रिस्ती जिणी क्रिस्तांव जिणी त्या बुदवंत तयार केल्ल्या त्या देडयां बरी आमी जियेता गी, बुदोवन देडयां बरी जियेता गी. या आमची क्रिस्ती जिणी फुलीशली जियेता गी, फुलीशली वायजली जियेता गी, फुलीशली जियेता. बुदवंतपणी जियेता गी. बुदवंतपणी जियेता जाल्यार आमी तेल आसाचे तयाराय करचे बुदवंता बरी. आमी बुदवंता बरी जियेता गी या फुलीशली बरी जियेता. कितली आमी फुलीशली बरी जियेता आमी. आमची जिणी या संवसाराची जिणी बरी फुलीशली जियेता. राग मोसोर ಎಂತ करनासांव संवसाराच्या ताडांबरान बुडोवन गेलां. आमकां स्टेटस दवरून पळयता, आमचेंच बरेंपण पळयता. हेरांक आमी कांय कुमके साध्य ना, सेवा म्हणली ना आमचे थंय. आनी त्या म्हणटार आमी फुलीशली आमचें तें सेल्फ फोकस्ड म्हजें थंयच म्हजें कितें उणेंपणें पळोवचें, म्हज्यो कितें गरजो त्योच पळोवच्यो. हेरांचे मोग केल्या बरी, तुजो केल्या बरी हेरांचोय मोग करूंक सांगलां. तो हेरांचो मोग म्हणलो ना, हेरांचो मोग म्हणलो ना. देखून आमची जिणी वायजली जियेता गी या फुलीशली जियेता. हांव वायजली जियेता गी बुदवंत काय जियेता गी. म्हजी क्रिस्ती बुदवंत काय दाखयता गी. म्हजी सस्नाची जिणी थंय आसा म्हणून बुदवंत काय दाखयता गी. हांव जाणवाय दाखयता गी या हेड्डापणींत ह्या संवसाराच्या हेड्डापणी जिवन आसा. देखून त्या देडयां बरी आमी येड्डा नाना तरांनी येड्डा जाल्या. आज नाना तरांनी येड्डा जाल्या. कितल्या तरांनी येड्डा जाल्या आमी. नाना तरांनी आमी येड्डा जाल्या. त्या येड्डा बरी आमी नाना तरांनी येड्डा जाल्या. आमी पळयता थोडे पटी आमच्या जिणेंत आमी देवतू जिणी, देवाक प्रथम स्थान आमच्या जिणेंत आसा गी. मागण्या रेजारांत आमचो दीस सुरू करता गी. या जागो खाणयतना देवाचो उडास काडटा गी. गरबांतना देवाचो उडास काडटा गी. दीस सुरू करतना देवाचो उडास काडटा गी. आमच्या जिणें देवा प्रथम स्थाना गी. पळया आमी तयार करता गी म्हणून. दुसरें हेरांचो मोग आमी कसो केला म्हणून पळया. आनी प्रत्येक जावन आमी हेरांच्यो गरजो पळोवन बिरमत पावची. आतां म्हळ्यार मर्सी म्हळ्यार काकुळट म्हळ्यार मर्सी दाखोवची म्हळ्यार हांव कालें गी डिवायन मर्सी म्हळ्यार कालें गी. डिवायन मर्सी म्हळ्यार कालें म्हाका सुमा अर्थ जावना.
ते हांगा येयल्या उपरांत कोडयाळ येयल्या उपरांत डिवायन रिट्रीट सेंटर सुरू केलें आमी सेंट एज फ्रायरींत डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर आमी ते सुरू करतना देवाला मागीर मागलें हांवें कावन्सिलींग करता लोक आयलो मागण्या अशें येतालो तांकां गूण करचे जाल्यार मागण्याक बसयचे थोडी पिडा आमची गूण करचे जाल्यार मागण्याक बसयचे हांव एकलो तो मागणें करतालो सक्रामेंताचें चापल आसलें ल्हानशें ल्हान म्हळ्यार 5 जाणांक कश्ट जाताले त्या चापलांत हांव करतना जेजू कडेन मागतालो सो मामा सोम्यान जेजू म्हाका लोक भायर रावता तुका आराधन केल्यार मात तें भायर रावलो लोक गूण जाता कावन्सिलिंगा लोक आयला म्हाका मागणें करूंक दोगां भयणीक त्या दोगां भावांक म्हाका दी म्हूण मागिल्या वेळार एक मंथनाच्या कुटुंबांतली हांगा कोडयाळा मंथनाच्या कुटुंबांतली आनी ती आयली सक्कडी म्हज्या दुयेक प्रमोशन मेळच्या खातीर मागा फादर म्हज्या पुताक काम मेळच्या खातीर मागा फादर म्हज्या दुयेक सैरीक मेळच्या खातीर मागा फादर पुताक सैरीक मेळच्या खातीर मागा फादर आनी म्हज्या कुटांब बरी पिडा गूण जावं मागा फादर ऑपरेशन आसतना गूण जावं मागा फादर आमचेर केस गेल्या फादर ती केस काडूं मागा फादर अशें म्हज्या भुरग्या दुयेक दोशी दिता ते कामा कडेन दोशी दिनातल्या बरी मागा फादर अशें थंय मागचें तेलेच लोक चड येतालो मागण्याक पूण एकली बाय येयली देवान धाडली फादर म्हाका मागणें करीचें फादर म्हाका चड आनी चड तुमचे 2 शर्मांव आयकलां हांवें ते आयकल्या उपरांत म्हाका मागणें करीचें बगता फादर देखून मागणें शिकयतात की फादर म्हाका आराधन करचें कशें म्हाका उतरां तेर्स म्हणून गुत्ता फादर मांजेल वाचता पूण म्हाका अर्थ आनी प्रजायन कसो वाचचो फादर तो म्हणून मागीर तांकां मागणें करूंक शिकयलें हांवें कशें आराधन करचें पयलें कशें एडोरेशन करचें ताचें मागीर रिपेंटन्स कशें करचें मागीर प्रेज आनी वर्शीप कशें करचें गी म्हणून हांवें कंथारां बरयलीं तांणी विचारल्या बरी ते कंथारां घडलीं आनी हांवें मस्त कंथारां घडलीं आनी कंथारां घडून तांकां म्हणूंक शिकयलीं मागीर एक टिचर आयली ती टिचर आयली ती आयली मागण्यांत घट जायचें म्हाका म्हणून रिटायर्ड जाली ती आनी ती सारून कोली बरी टिचर ती दोगां ती टिचर आनी ती सांगाता मेळ्ळी आनी आमचो ग्रूप 5 जाणां जालीं 5 जाणां आनी 5 जाणां आमी सांगाता मेळोन 3-4 जाणां आनी हांव सांगाता मेळोन फादर सिप्रियान मागीर एका वर्सा उपरांत फादर सिप्रियान विसरलो आमी मागता आसतना लोकांक उर्बा आयली तांणी वचून आयिल्ल्यांनी दुसऱ्यांक सांगलें आपोवन हाडलें घरच्यांक पिडेस्तांक आनी हिलींग सुरू जालें पोटान दूख आशिल्ल्यांक गूण जावंक सुरू जालें तकली दूख आशिल्ल्यांक गूण जावंक सुरू जालें गुमटी दूख आशिल्ल्यांक हात दूख आशिल्ल्यांक घरा रावंक किरार जाता म्हणल्यार आतां समाधान प्रॉब्लेमां सॉल्व जालीं तशें मस्त लोक आयलो हजारां मसो लोक आयलो आमी रेतीर मंदीर डिवायन मर्सी रेतीर मंदीर बांदलें डिवायन मर्सी म्हळ्यार कालें गे म्हूण डिवायन मर्सी म्हळ्यार मोगाचें न्हू डिवायन मर्सी म्हळ्यार मर्सी म्हणून सांगल्यार तांच्यो गरजो पळोवच्यो तुका हांवें तूं फावो गी म्हणून तुवें म्हाका दुखयलां तूं फावो न्ही तुवें फावो न्ही तुमगेर येवंक हांव फावो न्ही तुमकां कुमो करूंक हांव फावो न्ही ना तूं फावो गी म्हणलें पळोवन नजो तुका गरज आसा आज तुका आस्पत्रेक आपूण व्हरूंक कोण्णी नात हांवें वसजत देखून हांव तुका आदर आस्पत्रेक व्हरता जाल्यार तूं आज गरजेक आसाय तुका कोणी कुमो करूंक नात तुज्या पुताक काम करून दिवंक म्हाका जाता कोण्णी ना जाल्यार गरज आसा तुका पयशांची हांव तुज्या पुताक काम करून दितां ती गरज पळयतां तुवें म्हाका दुखयलां तूं नांव फावो तुवें म्हजें नांव पाड केलां तें पुरा पळयना तुका गरज पळयता जाल्यार हांवें तुका ती डिवायन मर्सी तुका दाखयल्या बरी देव आमी ताका दुखयलां हांवें पथकाम केलां हांवें मागणें करूं ना ताचें देवाक दुखयलां बावडटा हांवें बावडटा प्रकार जिवोना हें पुरा देव पळयना हांव नांव फावो म्हणलें पळयना हांव पथकी म्हणलें पळयना तो पळयता म्हज्यो गरजो म्हाका गरज आशिल्ल्यान तो दिता देखून ताका डिवायन मर्सी हांवें ताका दुखयल्लें पळयना तो म्हज्यो गरजो पळयता आनी म्हाका तो दिता जेजून त्या बुकेल्ल्या लोकांची गरज पळयली बुकेल्ल्या लोकांची बूक पळयली आनी तक्षण ताका ताचो उंडो वांटून तांकां सगळ्यांक उंडे दिले उंडे म्हणून 5,000 लोकांक दिले आनी तांची गरज बूक पळयली तांणी केलें तांच्या लोकांची कसलीय सूख ताणें पळोवना ताणें नियमां मोडली नियमशास्त्र मोडिल्लें आनी कांय पळोवना तांच्या पाताक पळोवन तांची गरज पळयली देखून आमी भुरग्यांनी आवय बापायची गरज पळोवन म्हाका वांटो दिवना म्हाका ताणें बरें करून पळोवना म्हज्या म्हाका बरी दोत दिवना म्हणून पळोवच्या बदलाक बाप म्हजो कश्टांत आहा मम्मा म्हजी कश्टांत आहा म्हणून तुमी कुमो केला तुमी डिवायन मर्सी ताका दाखयल्या बरी ताका म्हणटात मर्सी म्हणून हांव फावो घेयन हांव फावो घे म्हणून पळोवचें न्ही पूण म्हज्यो गरजो पळयल्यार तुवें डिवायन मर्सी दाखयल्या बरी देखून म्हज्या हांव त्या वेळार हांवें तर काकूळ दाखयली जाल्यार तांच्यो गरजो पळयल्यो जाल्यार ते फावो घेवन हांव फावो पळयलें जाल्यार हांव बुदवंत क्रिस्तांव जिणेंत जियेता हांव त्या हेड्डा देडयांबरी न्ही हेड्डा देडयांबरी न्ही बुदवंत देडयांबरी ताच्या वरेताच्या 6 मिलांत हांव मेळटां ताच्या जेवणाक हांव बसतां देखून हेड्डा आमी नाना तरांनी हेड्डा जाता आमी घालता ताच्यो गरजो पळयना तो नांव फावो ताका हांवें कुमो करूं नजो आनी नांव फावो जावन पळयतां हांवें म्हजें मात पळयल्यार हांव हेड्डा तारांनी जियेतां नाना तारांनी हांवें हेड्डा जिणी जियेता खंयच्या तारांनी तूं हेड्डा जिणी जियेताय म्हूण पळय आज आमी पळया रिकले हांव कशें जियेता तूं कशें हेड्डा बरी जियेताय म्हणून खंयच्या तारान तूं हेड्डा जालाय खंयच्या नाना तरांनी एक कांद एक मात सांगलें तूं चिंतून पळय खंयच्या तारान तूं हेड्डा जालाय आज
एड्डा नाना तरेन तूं एड्डा ते फुलीश वर्जिना बरी जालाय म्हूण पळय. मगच्यानो आमी एड्डा बुद्धू जाता बुद्धू जाता नाना तरेचे अवकाश आमी बऱ्या कामांक दिनासतना बरें कामां करूंक अवकाश आहा. आनी पळय आमी हांगा आत्मज्योतींत कोणी आयल्यार व्हडले मनीस येतात मॅनेजरांनी पुरो आमी तांचे लागीं विचारता मॅनेजर आयिल्ल्या वेळार तूं मॅनेजर तुका काणूंक जाता गी 1-2 जाणांक कामाच्या काणूंक जाता गी म्हणून हांगा भुरगे आमकां दितात सॉफ्ट कॉपी म्हणून आनी तांचे बरोवन काडयता आमी आनी कोलो तो इलेक्ट्रिशियन गी घालून पळयता ताचेर सांगता कोणाक जाय तुमी दोग इलेक्ट्रिशियनाक धाडा फादर म्हणून. पोर एक हॉटेलाक जाय म्हूण आयले हॉटेलाक आतां कोरोनाच्या वेळाच्यारी आमी हॉटेलाक एक जाय म्हूण जालें कुडले एकलो हॉटेला भुरगो काम हॉटेलान करतालो केटरिंगान काम करतालो भुरगो हांगा तिके पिवन घालून पाड जाता म्हूण आवय बापूय रडली म्हणून तो एड्रेस काडलो दुबाय धाडिल्लो ताका थंय बरें काम मेळ्ळां ताका आतां आनी एक काम मेळ्ळां. तशें देखून मगाच्यानो नाना तरेचे अवकाश बऱ्या कामां करूंक आमकां मेळटात तरी आमी करिना बऱ्या कामांक बरीं कामां करूंक देव आमकां अवकाश तोच दिता कृपा तोच दिता. आमी एक व्हड म्हूण दाखयचे पूण आमी व्हड म्हूण दाखयना उदार म्हूण दाखयना ते अवकाश आमी गळचिना. देखून नाना तरेचे आमी अवकाश उगडायल्या वेळार आमी त्या बुदोवन तांणी एक अवकाश म्हणलो व्हरता म्हणून ती मेळ्ळी तांणी तयारी केली मेळ्ळी. देखून नाना तरा बरी आमी फुलीश वर्जिन्स जाता फुलीश एड्डा बुद्धू त्या देडयां बरी जाता अवकाश उगडयता. दुसरें कालें म्हळ्यार ड्युटी करूंक आमी केअरलेस मागणें करूंक ध्यान करूंक आमची ड्युटी करूंक आनी आमी पळयता घरांनी आमचे ड्युटी आमकां गरजे जाल्लें काम आमचें कर्तव्य करूंक आमी केअरलेस आमकां देवाची मौल्य काम करच्या दया दाखोवन हेरांक कुमा करून हांवें करियेत आमी निग्लेक्ट करता नेग्लिजंट आमचें मागणें करूंक हेरांक उत्तेजन दिवंक आनी आमचें मागणें ध्यान करून हेरांक मागण्याच्या जिणे काडूंक कितले अवकाश मेळटात जेजूचे वळख दिवंक कितले अवकाश आमकां मेळटात पूण आमी नेग्लिजंट हे अवकाश उगडयता आनी आमी बुद्धू देडयां बरी जाता एड्डा देडयां बरी जाता फुलीश वर्जिनां बरी जाता. तिसरें कालें म्हूण सांगल्यार बावार्थ झाडाचें करूंक आमी कितलें केअरलेस आमी कितली जतन काडना. म्हजे बावार्थ परतळीत करून मदर तेसान पळया तिच्या बऱ्या करण्या वरवीं ती तिजो बावार्थ झाडाचें बरी जाता. हांवें तिचे बुकार वाचलें ती काल म्हणटा म्हळ्यार तिचो बूक वाचलो मदर तेसा म्हणल्यार बुका बरो तातूंत ती म्हणटा एकलो मनीस वाटेर येताना ताका मेळ्ळो आनी तो तेच्या सगळ्यांनी सांडून ताका आतां पुरूंक म्हणून सोमिस्त्री केल्लो आनी पुरूंक म्हूण सोमिस्त्री केल्ल्या वेळार त्या लांकडाचेर दवरून तेल वतून ताका पायराक त्या हाड्टेक लांकडाच्या हाड्टेक छट्टाक ताणें उजो दिता म्हणटाना उज्याच्या वेळार तो उलोवप सोंसून जायना ताणें बोबाट केली व्हडलो तो पिरगालो पळय जीव आसा म्हूण ते गेले ताका उखलून हाडलो आनी खंय व्हरचें म्हणून ताच्या आंगाक ताका इल्लें कुमो करा म्हणून मदर तेसाचें थंयंत आसलें थंयंत लागींत मदर तेसाचें कोयंत आहलें थंय व्हरून गेलें थंय मदर तेसा आसली आनी ती हाडलें आनी तिणें व्हरून ताका वखाद दिलें ताच्या गायांत उलपाक उजो आनी लागलो गायांक आनी बरो वखाद दिलें आनी तो दुर्बळो आनी ते ताका गाय वखाद दिवन इल्ले 2 ते 4-5 दीस आसलो तो आनी ताका बावतिजम दिलो आनी बावतिजम दितना बावतिजम दिलो ताका आनी ताका क्रिस्टोफर म्हूण नांव दिलें तिणें क्रिस्टोफर म्हूण नांव दिलें ताका आनी तो इतलो संतोसलो आनी वयर पळोवन आसूंक सुरू केलें ताणें आनी 8 दीस आसलो 8 दीस आसून तो मागीर देवादेन जालो आनी ताच्या तोंडार आसो पळय जेजूचो कुरीस ताका दाखयतना ताणें जेजू येसू म्हणून येसू मसी म्हणून ताणें प्राण सोडलो. मदर तेसा म्हणटा ताणें प्राण सोडटाना मदर तेसा म्हणटा इतलो संतोशान ती उडली खंय तितलो तो मोसोर जालो खंय तिका. मदर तेसा म्हणटा म्हाका कठीण मोसोर जालो इल्ली बेजाराय जाली म्हणून हांवें कितलीं वर्सां थावन जेजूक सर्गा वचोंक येवपाक तयारी करनासा तो ताची तयारी खाली 8 दिसांची भोवतीन कोणेलो जेजूच्या विशयान ताणें कांतार आयकली आनी इल्लेशें मागणें आमच्या बापा म्हळ्यार मागणें शिकलो तो आनी 8 दिसांनी तो सर्गा गेलो ताणें केल्लें कांय ना 8 दिसांनी तो क्रिस्तांव जालो सर्गा गेलो. हांव म्हाका
म्हाका मोसोर जालो कित्याक हांव इतलीं वर्सां 80 वर्सां जालीं म्हाका 80 वर्सां हांव हांव इतली सगळी करन आणकी राखोवन आसा सगळं म्हजें पळय ड्युटी पळय आनी ताची पळय निमाणे घडये ताणें एकच वराचें काम केलें ताणें एकाच मिनटाचें काम केलें ताकाय तो सांबाळ म्हाकाय तो सांबाळ इतलीं वर्सां सकाळीं जावन काम केलें म्हाकाय सांबाळ तो म्हणून मदर तेरेसा सांगता आमी पळय म्हणून देखून ती म्हणटा हांवें बावडताचो दिवो जड अशें केल्लें आनी ताणें हांगा हाडलें म्हणून देवाचो उजवाड दिला म्हाका खोट्ट वचून तोच म्हणटा आनी वय तामाशे उलयता ती देखून मोगाच्यान बावडताचो दिवो जडाशें करूंक आमी केअरलेस करिनाये त्या दाळ आमी करनातल्यार आमी जेजूच्या 6 मिलांत आमी मेळटा देखून मोगाच्यान प्रत्येक जावन भुरग्यांचो बावडताचो दिवो जडाशें आमी करचें वडिलांनी त्या दाळ जेजूच्या 6 मिलांत आमी मेळटा आमकां दारूक तें जाता आनी आमकां तो भितर आपयता देखून चवथें घालें म्हळ्यार मागिल्ल्या मेळनातल्या वेळार प्रत्येक जाण आमचो बावडतो शेळोनचो त्या दाळा भुरगीं मागतात आतां काम मेळना ताका तरणाटो इगर्जीक तोचना म्हण आवय हांवें रडटलें आज सकाळीं रडटली इगर्जीक तोचना कित्या वसाचें देव खंय आसा म्हाका कित्याक कश्ट दिता यारांक काम मेळ्ळें म्हाका मेळोना म्हणून हांव इतलें शिकिल्लो म्हणून तो आतां जेजूच्या राखडटा मागिल्लें मेळनातल्या वेळार मागिल्लें मेळोंक तोडव जाल्ल्या वेळार थोडे मागिल्लें मेळोंक तोडव जाता तोडव कुडलें मेळना देव ताच्या टायमार दिता देखून बावडताचे आमचे देव पारखिता ते पारखिताना बावडताची परिक्षा करतना पारखिताना मागिल्लें मेळनातल्या वेळार म्हजो बावडतो शेळेतागी या त्या दाळ बावडतो तीर जाता त्या दाळ म्हजो बावडतो परजळटा देवाचेर पातयेनी सडटा त्या दाळा देव आज नातल्या फाल्यां म्हजो हात धरता म्हज्या कश्टान म्हाका सोडिना आदार दिता देव म्हाका आदार दिता म्हणून हांव निराशा जायना म्हणून म्हजो बावडतो शेळेना पळय त्या दाळा हांव त्या बुदवंत त्या देडयांबरी जाता जेजूच्या 6 मिलान मेळटा भितर येता तेन्ना म्हजें इनएक्टीव निश्क्रिया जायना म्हजो बावडतो निश्क्रिया कामां पडनातलो बावडतो जायना तो उर्बेस्त प्रकाश्ट बावडतो जाल्ल्या वेळार म्हाका देव दिता कश्टांच्या वेळारी नश्टाच्या वेळारी हे कश्ट भोगतना थोड्या तेंपा मात कश्ट म्हजो जेजून दिल्ले जेजू परतून म्हाका दिता वयर व्हरता म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबाक देव बरें करता म्हण हांव पातयेता पळय त्या वेळार म्हजो बावडतो निश्क्रिया जायना बावडतो परजळटा तो शेळेनो निश्क्रिया जायना इनएक्टीव जायना तो एक्टीव जाता जळटा त्या दाळ हांव त्या बुदवंत देडयांबरी जेजूच्या 6 मिलांक तयार करन एक जाता देखून थोड्या लागीं लॅम्प आसा तेल ना थोड्यांक लागीं कुड्याकी लॅम्प मात्र आसा तांच्या लागीं दिवो आसा दिवो मात्र बावडतो आसा बावडताचीं बरीं कामां नात तेल ना बावडताचीं बरीं कामां ना तेल थोड्यां कडेन बरीं कामां मात्र आसात तो जळना बावडताचो दिवो जळना ದೇವರ ಕೆಲಸವೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ म्हणून ಮುಗಲವಣ್ಣಿ ಕೆಲಸವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವೇ ದೇವರ ಕೆಲಸ सरकारांचे भ्रष्टाचार देवाचे कामगी तशें बरयलां ते विधानसौधाचेर देखून थोड्यां कडेन तेल मात्र आसा तो जळना बावडतो ना तो जळाशें करिना तो जळाचे जाल्यार दिवो जायचे बावडताचो दिवो जायचे तें तेल घालून बावडताचे दिवो जळच्या बरी करिचे हें देवान आमकां कृपा दिचे देखून तेल मेळटा देवा लागीं देवाच्या संबंदा लागीं मागण्यांत ध्यान करतना आमचें तेलाक तेल आमकां मेळटा अवकाश आमकां मेळटा बरें करूंक तेल म्हळ्यार बरें करूंक कितल्या जाण मदत तेचा म्हणटा म्हाका 2 वरां आराधन केल्ल्या वरवीं मात्र दीस पडटे म्हाका हळड्यांनी वचून तीं पडुल्लीं भुरगीं सांडिल्लीं भुरगीं हाडन तांची साखरी करून तांकां वयर हाडूंक म्हाका साध्य जालें म्हणटा ती 2 वरांचें आराधन सकाळीं सांजेर आमी करना जाल्यार जायना म्हणटा देखून मोगाच्या आत्मज्योती आश्रमांत मागणें मुख्य आमकां मागणें आमचें मेळच्यो आमी हें कावन्सिलींग जाल्यार सोडूंक तयार आसा आमचें मिसांव काम सोडूंक तयार आसा मागणें सोडूंक आमी तयार न्हू सकाळीं सुरू केल्लें मागणें आमचें सकाळींचें मागणें सकाळीं जागांचें मागणें आसा ताच्या मागीर मीस ताच्या मागीर पयलें आमचें 5 उठता आमी 5 उठोवन आमी ध्यान करता ध्यान केल्या उपरांत 5:30 आमचें मॉर्निंग प्रेयर जाता मॉर्निंग प्रेयर जाल्ल्या उपरांत आमी जे मीस आसा ताका लोक आनी प्रयता लोकां सांगता मीस आसा मीस जाल्ल्या उपरांत लोकां मेळ्ळ्या उपरांत आमचें ब्रेकफास्ट जाता ताच्या मागीर आमचें मागणें ऑनगोईंग प्रेयर ध्यान बायबल वाचचो आनी सेर्मोन तयार करचो देवाचें उतार नियाळचें चुरकल मागीर लोक येता आमी कावन्सिलींग करता आनी मागणें सोडून आमी बिलकूल कावन्सिलिंगाक वचना मागणें सोडून कावन्सिलींग जाल्यार सोडूंक तयार आसा मागणें सोडूंक आमी तयार मागणें केल्ल्या वरवीं आमकां कावन्सिलींग करूंक जाता आमी मागणें केल्या वरवीं आमकां बरें करूंक कावन्सिलिंगान गूण करूंक ती सकत मेळटा देखून मागणें आमचें प्रायोरिटी मागणें आमी सोडिना सकाळीं सांजेचें मागण्याचें मागणें सांजेचो तेर्स आमची ब्रेवरी ह्या जागांची ब्रेवरीचें मागणें ताच्या मागीर आमचें ध्यान आमी बिलकूल सोडिना
खंय आमी लोकांक विजीट करून गेल्या वेळार एका घरांत आनी एका घरा पळयतात, एका घरांत आनी एका पळयतात, फादर आमच्या घरा प्रॉब्लेम ये म्हणटाना आमी येता सोडी राव तांकां, जाल्यार वाटेर आमच्या मागणी म्हणून येता, सगळी वाट म्हणून येता, आमचो तेर्स आनी पूर आमी म्हणून येता. देखून मागणें आमचें मुख्य. देखून आमकां तेल आमच्या बऱ्या कामांक हें कावन्सिलींग करून बरें काम करूंक लोकांक बरें करचें जाल्यार आनी तेल जाय. तें तेल खंयताल मेळटा? देवाच्या संबंदान, सत्संबंदान. तो संबंद खंय मेळटा? मागण्यांत आनी देवाचे उतार नियाळ केल्ल्या वेळांत, तो आठव केल्ल्या वेळार, नियाळ केल्ल्या वेळांत. देखून मागणें गरज आमकां क्रिस्तांवांक. त्या मागण्या वत्त दियां, तेल घाल कडेया, तेल कडेन बरीं कामां मेळटात. तेला बावडचो दिवो जळटा, वरेत येताना निमाण्या दुसरे वटेन तो जेजूचें दुसरें येणें जाताना आमकां ताच्या गोपांत खणेता. बागील उक्तें आसा आमकां. प्रेज द लॉर्ड.